देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज देवाचे नोदरेन उपासाची वळख घेवया. उपास देवाक मानता आनी ताची फळां तो आमचेर वतयता. जेन्ना आमचो उपास ताचे चिंतना आनी येवजणे पोरमोणे आमी करीत जाल्यार तो आमचेर आशिर्वाद घालता. देवाचें उतर आयज कसलो उपास देवाक मानता ताचेर उजवाड घालता. देव इसायास प्रवादाच्या वरवीं आमकां शिकोवन दिता. कित्याक इस्रायेलाची घमंड आनी पातकी पोरसां चिंताली की उपास आनी खालती जावन कसलो फायदो. जरी तर देव आमचो तोकोस पडेना जाल्यार देवाक तांचो उपास कित्याक मानना. पयले सुवातेर उपास पातक रडण्याची एक गुणां जावन आसा. जेन्ना जोनस प्रवादी निनेवेच्या लोकांक तांचेर अदृश्ट येवचें आसा ताची खबर दिता तेन्ना सगलो लोक उपास करतात. जेजूच्या काळार उपास करप म्हणल्यार एक देवसांव कशें आसलें. जुवांवाचे शीस उपास करतात. जेजू 40 दीस आनी 40 रात उपास करता. उपासा वरवीं अनितीच्यो सांखळ्यो तोडून वचूंक जाय. गुलामांक सुटका मेळूंक जाय. गरिबांक जेवण मेळूंक जाय. वाटसुऱ्यांक आनी घरदार नासलोल्यांक आसरो मेळूंक जाय. आनी विंगड्यांक न्हेसोन दिवंक जाय. असलो उपास देवाक मानता. पाप सायब फ्रांसीस सांगता, सगलो तरेचो उपास दुसऱ्यांक फायद्याचो जावंक जाय. उपास करून पेल्याचो फायदो पळयल्यार गरिबांक जागोना. इसायास प्रवादी लोकांक उगडास करता की तांचे उपास देवाक माननात. कित्याक एके वाटेन ती देवाक लागीं सरूंक सोदतात आनी दुसरे वाटेन आपणाचो फायदो सोदतात. कामदारांक तांचे पागार सारकें दिनासतना तांचें जिवीत जोड करतात. ती एकामेका कडेन गुणगुणटात आनी झगडटात. पाप सायब म्हणटा, जरी आमचो उपास दुसऱ्यांक फायद्याचो जायना जाल्यार उपास करिना जाल्यार अदीक बरें. इसायास प्रवादी आमकां उगडास करता की आमच्यो दयाळ करण्यो आमकां पेकोण दिता आनी देवा तांय घोट संबोवन घडटा. आमी ह्या प्राचीत काळांत कसलो उपास करूंक थाराव घेतला. मागोया. मोगाळ बाप्पा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.